आसगावातले घर मोडून उडोवपाचे प्रकरण सीबीआय कडेन दिला। गृहमंत्री म्हणून कायदो आणि व्यवस्था राखप हे आपले काम आसा। यान फुडें असले प्रकार घडचे न्हय म्हूण या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। ते घर जे आसा पळय जशें आसले पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची। फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली, सर्वे करून बाकीचे सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें। दुसरी गजाल ताची इन्क्वायरी जी आसा पळय ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा। तिसरी गजाल ती केस जी आसा पळय त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांचे कडेन शिफ्ट केली। सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना। त्या हितून कोण कोण जितके इन्वॉल्व आहा पळय तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली। चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट, थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा। एकदां चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इन्वॉल्व आसलो ओके ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय ही सगळ्यांचेर जातली। अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना। हांव सांगता बीइंग अ होम मिनिस्टर हांव ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्ना अन्याय जावचो ना। म्हणून तर राती म्हणजे काम सगळें सोंपून घरा वयता आसतना ताच्या घरा कडेन गेलो। आमचे लोकल MLA दिलायला लोगूय ते आशिल्ले, बाकीचे रिपोर्टर्सूय आशिल्ले। हांवें स्ट्रिक्टली पळयल्या उपरांत हांव ताका सांगूनय येयला की तुजें घर परत आसा तशी बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा। लिगल कितें म्हणजे जमीन कोणाची कोणाचो रायट लेट देम सी इन द कोर्ट, दॅट इज नॉट अवर मॅटर। ओके लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करप किंवा बाकीच्या अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही। पण आपली जमीन जमनीचो रायट कोणाचो कितें ते एक तर त्या प्रत्येक खंयच्या कोर्टाक वचून ते पळोवपाचें ते कोर्टान कितें ऑर्डर दिता ते दॅट इज डजंट मॅटर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आश्वासना उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आसगांवा वचून घराची पळोवणी करून मेजमाप घेतले। पर्वरेच्या उड्डाण पुला खातीर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आराखडो तयार केला। बेगीनूच हे काम हातांत घेतले आणि 2 वर्सां भितर उड्डाण पुलाचे काम पुराय करतले। बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणाचेर आयोगान दिल्ल्या सुचोवणे प्रमाण कायद्यात बदल करतले। नो मॅन्स लँड सरकारा कडेन येतल्यो जाल्यार हेर बाकीच्या प्रकरणाचेर सिंगल कोर्टान केशी चालू उरतल्यो। मिनिस्टरचे कॉलेज रिजॉल्व जाले, काम सुरू जातलें। काय ना जे फक्त ट्राफिक स्मूथ फ्लो जावं हेच्या पलीकडे कांयच पॅरेज जावंक ना। सगळे पॅरेज रूल आउट जाले। ऑलरेडी आता बेजिक वर्क सुरू जाला। 2 years लागतले कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक। जर सामको स्पिडीत काम केलें लोकांनी काय हर्डल क्रिएट केले ना जाल्यार विदिन 2 years वील कंप्लीट द प्रोजेक्ट। देर इज अ वन मॅन कमिशन जाल्यार तेणी सजेशन्स दिले काही अमेंडमेंट करपाचे। ह्या असेंब्लीन तेजे अमेंडमेंट जातले आणि बाकीचे सगळे केसीस ज्यो आहा पळय त्यो सिंगल कोर्टा कडेन फायल जातलो। ऑलरेडी 400 केसीस जायत आसा। अप्रॉक्सिमेटली 110 केसीस आसा। नो मॅन लँड हाजेर एक्ट जातलो। जे नो मॅन लँड आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली। बाकीचे जेचे कोणाचे लँड्स आसता जेणे एप्लाय केला तेजेर त्या सिंगल कोर्टान त्यो केसीस सगळ्यो चलतल्यो। सगळे केसीस 110 पैकी कितल्यो खबर ना, नो मॅन कितल्यो गव्हर्मेंट कितल्यो बाकीचे, बट ते स्क्रुटनायज सुरू आसा आणि तेणी दिल्ल्या सजेशनाचेर अमेंडमेंट आणि न्यू हे जो आहा पळय तो ह्या असेंब्लीत जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।